आम्ही गोंयांक सारखे सफर जातात। आमकां जायती आश्वासनां दिल्ली 30,000 हजार्डस वेस्ट आसा आनी तो हजार्डस वेस्ट आज पर्यंत तसोच आसा। 30,000 एअर आमकां क्लीन ना, वॉटर क्लीन ना, सगळे एअर आनी वॉटर हे सगळे पोल्युटेड जाल्ले आसा आनी ताका लागून कॅन्सर केसीस वाडला, किडनी केसीस वाडला, स्टमक प्रॉब्लेम वाडला, हे सगळे केसीस वाडलेले आसा। म्हाजे डेटा अवेलेबल ना, डेटा एअर पोल्युशन, वॉटर पोल्युशन आमकां फाटल्यान तेगे ओड आहा, उदक वयरसून येता, ह्यो भोगली फॅक्टरी खंयचो सनरायज आनी श्रद्धा उदकाक सगळे काळे असो कितें कितके आपण टॉयलेटा फॅक्टरीचे ते सगळे काळे दादा आमदार मत जाले बीजेपी सीएमाचो आनी खरें म्हाका दिसता आमचो तो येवकार खंय मेळना जे आमकां म्हणजे आमकां वेलकम केले ते भशेन आनी हांव फूल एश्युरंस आसा आमचे सीएम प्रमोद सावंत आमचें काम करना सदांच आमी तेजे कडेन आसतले कित्याक डेव्हलपमेंट करता आनी केन्ना तेगे तोंडातल्यान ना म्हणपाना कित्याक कोण कोता आनी कोण दाखयता तेणें एश्युरंस दिलें तेणें म्हाका फूल फेथ आसा आनी ते पासून आमी 10 जाण तेजे बारा गेले आनी बीजेपी मत जाले आनी जरूर आमचे डेव्हलपमेंट फुडें कांय जालें ना ते आमी करून दाखयतले। मेन हो आमच्या पोल्युशनाचो विशय तो आमी सॉल्व करतले कित्याक एश्युरंस दिले तो हाडून दाखयता पण सीएमा हिंगा आनी जे ट्रस्ट आमगेले लोक फेस कोताय तेजेर आमी वसावस करता म्हणटा तेवूय हांव ऑलमोस्ट आमी एश्युरंस दिला आनी सगळीं कामां आमगे सीएमा सांगले 3 पूण आमकां बिफोर क्रिसमस दिया आनी 3 लायट लो वॉल्टेज आसा तिवूय आमी इम्प्रूव करतले इलेक्ट्रिसिटी फुडें आनी तेच भाशेन पुलिसाचे जे आमगेले इस्कुला भुरगे इस्कुला कडेन जे तिका सगळीं कामां जी आसा ती करपा खातीर आमचो प्रयत्न आसतलो। पूण हांव तितून एक गजाल सांगता मुद्दाम म्हणजे बऱ्याच जाणांक गेल्या 10-20 वर्सांचो प्रश्न एकाच म्हयन्यात सोडलेलो जाय आसता आनी तो आतांच फुडें करता। इट इज नॉट पॉसिबल। ताका थोडोसो टायम लागतलो, ताका थोडोसो फॉलोअप करचो पडटलो, ताका कंटिन्युटी दवरची पडटली जाल्यारूच तें पॉसिबल आसा। हांव इन डिटेलान वचना। पोल्युशनाचो विशय आसत जाल्यार पोल्युशनाचो विशय कदाचित इंडस्ट्री सुरू जाल्यार तेन्नाच्यान आसतलो। आतां ताचेर खंय तरी कंट्रोल हाडप, ताचेर ते कंट्रोल करूंक लावप हें करचें पडटलें आमकां। रस्तो आसतले, उदक आसतलें, लायट आसतलें, तरी आमी एक गजाल लक्षांत घेवपाक जाय, आमी कंपॅरिजन वीथ बाकीच्या कडेन जर करीत जाल्यार आमकां खूब बरें आसा। ही गजाल आमी मुळांत पयलीं लक्षांत घेवपाक जाय। ताच्या खातीर जर लोकांचें सहकार्य मेळ्ळें जाल्यारूच डेव्हलपमेंट जावंक शकता। वेगळ्या पद्दतीचे कोर्सीस त्या कॉलेजीत सुरू करप हेंय बी आसा, बट टेक्निकल कोर्सीस आसतले म्हणजे NIT हांगा आयल्यार थोडो प्रॉब्लेम जाल्यार इट इज ट्रू, बट NIT कुंकळे येवप इट इज अ प्राऊड मुवमेंट फॉर द कुंकळकार। तुमच्या खातीर ती गर्वाची गोश्ट आसपाक जाय। जेन्ना एखादी इंडस्ट्री येतली, एखादी एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूट येतले, बट ते नॉन पोल्युटींग आसचें, त्या खातीर ते जर आयले आसत जाल्यार त्या पुराय परिसराचो विकास जो आसा तो 100% जाता। NIT हांगासर एस्टाब्लीश जाल्या उपरांत 5 वर्सांनी तुमीच सांगतले की NIT हांगा येयली पळय न्हू, हें बरें जालें म्हणून।